आज हे प्रोग्राम फुडें वयता तेन्ना जशें आज आमचे मदें दोग जाण आमचे मदें ना, एक धाकटो भुरगो 13 वर्साचो आनी आमकां सिनियर सिटीजन, पूण आमी ताका याद करता. म्हण हांव जय भवानी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबाक थँक्यू म्हणटा, कित्याक याद हे सदांच करप जाय. याद करनासतना आमी सगळे विसरता, पूण जे दोगूय आमचे भुरगो आसूं या जाणटो आसूं हे खंय तरी आमचे मदें ना, आनी याद करून तांकां दवरपाक आमचे यादीक जय भवानी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबान केला म्हणून हांव तांकां शाबासकी दिता. आनी अशेंच तेंची यादस्त ही चालू दवरची. आज फंक्शन जेन्ना जाता म्हाका दिसता उपस्थिती तुमी सगळ्यांनी लायिल्ली आसा, आनी आमचे पुलीस आनी ट्रॅफिक सगळे मॅनेज करून आज हो बरो भशेन रॅली काडली विदावट एनी कॉम्प्लिकेशन. हांव सरपंचाक विनंती करता बसून घेवचें म्हण. हांव नितीन बाबाक आनी तेजे एंटायर टीमीक जो ऑर्गनायझींग कमिटी आसा तांकां शाबासकी दिता. आनी अशेंच तुमी करून चालू दवरचें. एक स्वप्न आसा, पुतून रिपीट करता, हे स्वप्नूय केन्ना तरी बरें जावचें. कित्याक आज आमी पळयता हो पुतलो म्हाका दिसता गोंयांत 2 वा 3 नंबराचो आसतलो जेन्ना बसयल्लो तेन्ना, पूण आज गोंयभर खुबशे शिवाजी महाराजाचे आमचे स्टॅच्यू जाता. आज सांग्यार एक बसयलो, पूण ते व्हडले आसल्या कारणान आमकां दिसता आमचो कमी, पूण मनांतल्यान केल्लो पुतलो. आनी जो ऑलमोस्ट हाजो म्हाका दिसता 22 वर्सां 18 वर्सां जातली हे पुतलो बसयल्लो आसा, म्हाका लक्षांत येना, 16-17 वर्सां तरी जातली. सो तांकां हांव जे बसयल्ले तांकां शाबासकी दिता. आनी जे विचार जे यंग भुरगे करूंक सोदता ते मे बी विचारान फुडें आमी सगळ्या परस व्हडलो मागीर करया. ह्या शिव जयंतीक हांव दुसऱ्यांदा हांगा आयला, गेल्या वर्सा हांव आयिल्लो, आनी तिथी प्रमाणे शिव जयंती खंय 2च कडेन जाता, शिवोले आनी कुडचड्यार. म्हणटकर कुडचड्या वयलो शिवाजी केदो तें व्हडलें न्ही, 110 वर्सांची परंपरा तुमी जिती दवरल्या म्हणून तुमकां पयलीं परबी दिवपाक जाय, कुडचड्याच्या लोकांक परबी दिवपाक जाय. आज शिवाजी महाराज की जय म्हणपी सगळेच लोक आहात जे शिवाजी महाराजाचे कांयच फॉलो करनात, जे सर्वसामान्याक चोरतात, जे नोकऱ्यो विकतात, हे बी शिवाजी महाराज की जय म्हणटात. ते म्हणपाक व्हडलें कांय न्ही. शिवाजी महाराज की जय म्हणपी कुडचडकार जेन्ना पुर्तुगेज हांगा आशिल्ले, ज्या महादेव देवळान तुम्ही प्रथा सुरवात केल्ली ती प्रथा तुम्ही जिती दवरल्या म्हणून तुम्ही म्हाका दिसता तुम्ही एक आदर्श, जे भशेन छत्रपती शिवाजी महाराज हो एक आदर्श राजा म्हणून आमी मानतात, त्या भशेन कुडचडकार आमचे गोंयचे खातीर एक आदर्श शिवप्रेमी हे आमी मानूंक जाय. आनी हांवूय मानता, हांव कुडचड्या बरोबर म्हणजे तसो संबंध ना, हांव फातोर्डेचो आमदार, पूण हे हातून तुम्ही आमचे परस खूब फुडें तुम्ही एक परंपरा जिती दवरल्या, तुम्ही तुमचे गोंयकारपण दाखोवन दिलां, हाज्या खातीर तुमकां परबी दिता. आतां सांगले ते प्रमाणे खूब कडेन व्हडले व्हडले पुतळे येतात. आतां पुतळे येतात आनी खूब जोशान सगळे शिवप्रेमी भायर सरतात, पूण शिवाजी महाराज की जय म्हणटना आमी शिवाजी महाराजाचे जिवितान छत्रपतीन जे हिंदवी स्वराज म्हणून हाडपा खातीर फक्त हिंदूच लोकांक एक केल्ले म्हणून न्ही, पूण एक बरो राजा, बरें एडमिनिस्ट्रेशन दिल्लें, जे आपल्या जागेक जिकिल्ले तांचे बायलांक तांचेर अत्याचार करूंक नाशिल्लो, मायनॉरिटींक तांचेर अत्याचार करूंक नाशिल्लो. हे सगळे आमी इतिहास म्हाका दिसता हाजेर थोडो आमी विचार करपाक जाय. आनी हो इतिहास विचार करतना शिवप्रेमी म्हणटा तो फक्त दुसरे समाजाचेर द्वेष करपी असो न्ही, पूण शिवप्रेमी म्हणटा तो एक खडेगांत गोंयकार, जो गोंयकारपण फुडें व्हरता आनी जो समाजान अन्याय जाता आनी अत्याचार जाता ताचे विरोधान उबो रावता, हो शिवप्रेमी आमी पळोवपाची गरज आहा. आनी हे खूब चल्लां आमच्या ह्या राज्यान, सगळें बरें चलूंक ना. दिसाक एक स्कॅम जाता. आमचो बाब निलेश काब्राल लेजिस्लेटर ऑफ द इयर म्हणून आमी आयकलां. आतां ताजे बी बरे दीस येवपाचे आहा म्हणून स्पीकर सांगता, मुखेलमंत्री सांगना. हे एक सगळे नविदादूच, खूब नविदादूच जाता आनी ताजे बरें जावचें. ताणें थोड्यो खूब वस्तू बऱ्यो केल्ल्योय आहा आनी बरें जावन तो पुतळो बरो जातलो, ताची ती शिडी जी आहा ती मातशी सारकी, ती वयर चडटना केन्ना तूं कस जातलें तें कळना. अशें जे आज तांचे सरकाराचे दीस जे आयल्या ते शिडयेचे दीस तशेंच दिसता, ते मातशे बदलूचे अशें म्हणून हांव मागतां. आनी हे बदलतना हांव लोकांक तुमचे कडेन सगळ्यां भितर एकवट मागता. एकवट कित्याक? एकवट गरजेचो, कित्याक आमचें गोंय खंय पावलां.
गोंयांत राज्य कशें चलना, जे शिवप्रेमी गोंय चलयतात ते खरेच शिवप्रेमी काय ते दाखोवपाक ते दिसा शिव जयंतीकूच शिवप्रेमी जातात, हे सगळे तुम्ही विचार करपाची गरज आहा. विजय बाब उलयता तेन्ना सगळ्यांक आवडटा आनी खास करून ताणें निसणीचो सुद्धा उल्लेख केलो. हांवें पयलींच म्हणिल्लें की शिवाजी महाराज इज अ एपिटोम ऑफ करेज, आनी करेज म्हळ्यार कापासतात, आनी कोणूय वयर चडपाक जायना म्हणून मातशें कापासता तितोच मनीस वयर चडटो म्हणून आमी तशी निसण दवरल्या, आनी दोगांयनी तुमी ती कापासतात दाखयली. हालता निसणीचेर सुद्धा तुमी वयर चडून दाखयलें.